दवल्ले दिकरपाल पंचायतीन पावसा पयलींची कामां अजून हातीन घेतली ना। पंचायतीक विचार फंड मेळना अशी जाप पंचायत वांगडी दितात। पावसान उदक व्हांवून वचपाक आशिल्ल्यो रस्त्या कुशीकच्यो खोळयो अजून नितळ केल्ल्यो नात। पावस एकादो पडपाक लागलो जाल्यार उदक तुंबून उरतलें आनी हाचो त्रास लोकांक जातलो। पंचायतीन आपली कामां वेळार पुराय करची अशी मागणी दवल्लेचो नागरीक आनंद सावंतान केल्या। आज पावस येयलो, अकस्मात पावस येयलो आज आनी हें कितें जाता, अकस्मात पावस येयलो म्हणजे पंचायत कितें जाता, खळयो निवळ करना आनी वर्साचे तेंच तेंगेले ते फक्त कितें म्हणटा, आमकां म्हणटा अजून पयशे येवना म्हणटा। म्हणजे हांव कितें म्हणटा, पंचायतींतलो फंड काडा आनी तुमी निवळ करा, मागीर पयशे ते त्या फंडान घाला तुमगेल्या पंचायतीच्या। आनी वर्साचो होच प्रॉब्लेम, रस्त्यार झाडां ती पूण मारा मरे, तो सगळो कचरो खळयान भरता, तोय निवळ करप ना। आनी म्युन्सिपाल्टी पूण बरी आमची टायम टू टायम निवळ करता, हे कांयच निवळ करना। आनी प्रत्येक फावटी तेंच सांगता, आमकां म्हणटा फंड देवना, फंड येवना म्हणून आमी हांगा मरपाचें घाणीन। लोकांची सगळी घाण व्हांवून येता आनी रस्त्यार उरता, उदक भरता आनी ती अर्दी येता आनी आमच्या दारां भरता सगळी घाण सगळी। हे पंचायतीन जाता तितले बेगीन निवळ करता। आनी दुसरे पंचायत कितें करता, सांगलें न्ही, लेबर धाडटा आनी रस्त्यार वयर काडून दवरता, परते भरूनय व्हरना। परतो पावस येयलो परते खळयन पडटा ती मागीर घाण सगळी। तर पंचायतीन आमकां कितें जातालें, पंचायतीन बंद करा म्हणून तुमचे काम निवळ करपाक जायना जाल्यार। आनी व्हडले व्हडले त्या फक्त व्हडले डेव्हलपाची खबरी उलयता, तांचे कचरो निवळ करपाक जायना मरे सारको। हांकां डेव्हलप कितें जाय, फक्त चोरून खावपाक डेव्हलप जाय हांकां।